आज खरेंच आमकां अशी खुशी भोगता की आमकां आतां गरज असली सारकी गणपती विसर्जनाच्या शेडीची, कित्याक आमची शेड सारकी मोडलेली ती सारकी करपाकूच जाय आसली। आमकां रोखडेच आमच्या झेडपी मेंबरान फंड्स दिले आनी तेंच्यांनी काम करून घेतले आनी तेंचे सीओ आनी चेअरपर्सन तेंच्यांनी तांकां हेल्प केल्लो आसा। तेन्ना अशीच आमच्या गांवांत खुबशी संदीप बांगरोडकर झेडपी मेंबरान काम केलां, तेन्ना ताका हांव खरेंच देव बरें करून म्हणटा। अशेंच आमकां फुडें तेंच्यांनी आमच्या गांवची उदरगत करची आनी तशेंच आमचे आमदार सगळे कामां कितें सांगता ती त्या हांव म्हणटात आनी केन्ना तरी ती म्हणजे सांगले म्हणटकूच रोखडीच जायना, कित्याक गव्हर्मेंटाचो प्रोसिजर आसता, म्हणल्यार ती कामां जाल्या शिवाय रावना। आमदार आमचे सदांच आमकां हेल्प करता आनी कितें सांगलेलें केन्नाच ना म्हणना। अशेंच तांकां हांव फुडें आमचे ताका साथ आसतली आनी फुडल्या 27 आमकां आमदार म्हणून केदार नायकूच जाय। तेन्ना फुडें ताका आतां ह्या 2 वर्सांक मिनिस्ट्री मेळ्ळ्या पुरो म्हणून मागता। आमच्या ऑनरेबल सीएमा कडेन रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी ताका आमच्या साळेगांव मतदारसंघाक एक मिनिस्टर म्हणून तांची निवड करची आनी अशेंच आमचे सगळी कामां जावची म्हणून। आनी एक सांगपाचें आसा की पंचायत आमचें घर बेगीनूच जावपाचें आसा। आतां आमी फावंडेशन ह्याच दिसांनी घालतली आनी आमचे पंचायत टर्म सोंपच्या पयलीं आमचें पंचायत घर जातलें। तेन्ना आमकां खोशी भोगता की अशेंच कामां आमच्या आमदाराच्या हातींतल्यान जावची आनी आमकां सगळे सदांच साथ। खरंच बरें दिसता की जो प्रपोजल हेंचो आसलो की तांकां बेगीनच्या बेगीन हांगासर शेड जाय म्हणून, कित्याक पयलीं शेड आसली पळय ती सारकी मोडपाच्या हितून आसली आनी रोखडीच चवथ तेकलेली। त्या कारणान आमकां दिसलें तेचो प्रपोजल येयना फुडें आमकां दिसलें की बेगीनच्या बेगीन शेड करपाक जाय म्हणून आमी रोखडो तो प्रपोजल जो फुडें धाडून आयज ही शेड रोखडीच शेड जाल्ली आसा आनी बऱ्यांतली बरी शेड अशी आमी करून घेतलेली आसा। हे सगळें करता आसतना म्हाका सतत आमच्या आमदाराचो बरो सपोर्ट मेळटा आनी तशेंच आमचे जे ऑफिसर आसा जावं आमचो सीओ जावं एओ बाकीचे सगळे अध्यक्ष हेंचो सुद्दां बरो सपोर्ट मेळटा। हेंच्या सगळ्या सपोर्टान तशें ती पंचायत हे सगळ्या सपोर्टान आमकां ही सगळी कामां करपाक मेळटा। म्हाका थोडोच टायम पूण भरपूर कामां करपाक ही ऑपॉर्च्युनिटी गावली ही फक्त आमच्या आमदाराक लागून, कित्याक आमदारान जो म्हाका सपोर्ट केलो त्या सपोर्टान ही म्हाका भरपूर उदरगत ज्या म्हाका 4 पंचायती लागता 4 पंचायती म्हाका कामां करपाक गावली। केल्ले फावंडेशन स्टोन घातलेलो आसा, आयज कंप्लीट जालेलें आसा आनी ह्या फावंडेशनाक आमच्या मदीं हाजीर आसा आमचे जिल्हा पंचायत मेंबर संदीप भाई, गांवची सरपंच नीता कानोळकर, पंचायत मेंबर नीलकंठ अवी मिनोले, उल्हास, म्हणजे सगळे गांवचे सगळे भावा भयणांनो। म्हाका दिसता श्रावण म्हयनो चालू आसा आनी बऱ्या श्रावण म्हयन्याच्या शेनवारा बऱ्या दिसाक आयज ह्या शेडीचें आमी इनॉग्रेशन केलां। कशें आशिल्लें एक डिमांड आशिल्लो कंटिन्युअस पंचायती कडल्यान की हो शेड जावची म्हणून। आमचे जिल्हा पंचायत मेंबर संदीप भाईन आपल्या फंडाच्या मार्फत ही शेड करून घेतलेली आनी फक्त ही शेडूच न्ही जाल्यार 4 गांवांनी म्हाका दिसता सगळ्याकून चड जर कामां आख्ख्या गोंयभर जर कोणें केलें जाल्यार आमचे जिल्हा पंचायत मेंबर संदीप भाई आसतली आनी ते करता आसतना तांकां सदांच आमचो सीओ जो आसा अजय गावडे, जो एओ आसा आल्लेकर आनी तेंची पुराय ती फुडलेली टीम आसा ही सगळे कंटिन्युअस सपोर्ट ताका करीत आसा। आनी म्हाका दिसता आमी संदीप भाईन सांगलें अशी युनायटेडली आमी पंचायत जिल्हा पंचायत मेंबर जेन्ना एकठांय जावन काम करता आनी एकठांय जावन आमकां लोकांचो जेन्ना आशिर्वाद आसता तेन्ना म्हाका दिसता अशी उदरगतीची कामां जी आसा गांवांत ही फुडें व्हरपाक आमकां भरपूर फायदो जाता। हांव गणपती राये कडेन मागता की आमच्या सगळ्या गांवकारांचेर तेंच्यांनी आशिर्वाद दवरचो आनी येताचो गणपती म्हाका दिसता सांगोळ्ळ्या गांवांत बरो नेटान जावचो।